गुड मॉर्निंग सर. सर तुम्ही कसे आसात? संस्कृतीबाई, हांव घटमूट आसा. सांग, तूं कितें तरी विचारूंक सोदतालें. सर तुम्ही काल गार्डना विशीं सांगूंक वताले, इतल्यान तानाजी आयलो आनी ती गजाल थंयच उरली. सांगता, माईची आवय आजी तिणें आकारा माड्डोळा घरा भोंवतणी सुंदर पोरसूं वसयिल्लें. तातूंत कितलींशींच फूल झाडां, फळ झाडां, वेली, वनस्पत आशिल्ली. फुलां आशिल्ली सर? आगो कितें सांगू, देवकेळमो, सदाफुली, मोगरी, बटमोगरी, गोकर्ण, शब्दुली, चाफी, पारजत, आबोली, कुंजां, रतनाबोली. बाकीच्यांची याद जायना गो. आनी फळांय कितलींशींच. आनी कितें आशिल्लें सर? मशींग आशिल्लो, लागींच एक पानवेल आशिल्ली. पानवेली धर्मान म्हस्काक उदक, हे म्हणीची याद जाली. आनी कितें आशिल्लें सर? आमुल्य आशिल्ल्यो, तांकां बरी घोटां लागतालीं. वट्टेलांव, करबील, हळद, पणस, निरपणस, पोपायो, अनसां, कितले म्हणून सांगू. म्हणजे यू ग्रीव अप इन द सराउंडिंग्स ऑफ नेचर. हय गो शाण्या. मोस्ट इम्पॉर्टंटली आजी लोकतुबाईन ह्या पोरसाची जतनाय घेताली, मशागत करताली. केन्नाय कांय झाडांच्या पानाक ती हाताच्या स्पर्शान प्रेमान सासपिताली. अशें कित्याक करी ती? हांवेंच विचारलें गो एक दीस तिका, आजे, गोरवां कडेन तूं गोठ्यांत उलयता तशी तूं ह्या पोरसांतल्या झाडां कडेनूय कित्याक गे उलयता? मागीर तिणें कितें सांगलें? तिणें सांगलें, तांचे कडेन उलयतकच तीं बरीं फुलतात, विकसीत जातात. हय हय सर, जगदीशचंद्र बोसान हेच सांगलां रिसर्च करून. हुशार मगो तूं संस्कृती. म्हजी आजी एकलीच हे सगळे पोरसूं सांबाळटाली. पूण सर, आज तुमकां ह्या गार्डनाची इतली इंटेन्सली कित्याक म्हणून याद आयली? कितें आसा जाणा संस्कृती, कालांतरान हांवें जाणलें, ह्या संवसारांत तग मारतलो जाल्यार काळजांत एक सोबीत पोरसूं वसोवचें पडटलें. आतां हें आनी कसलें गार्डन? सद्गुणांचे, आनंद, करुणा, माया, प्रेम, समज हांची फुलां ह्या काळजाच्या पोरसांत लावपाची, तांची मशागत करपाची. ती कशी करप सर? भोंवतणच्यान नेगेटिव्हिटीचो पावस चालू आसता तेन्ना आपणें बऱ्या सत्य विचारांच्या सांगाता रावन हें पॉझिटिव्हिटीचें पोरसूं फुलोवपाचें. तकली फ्रिजा भशेन थंड दवरपाची. सुखाची, शांतीची फुलां काळजांत फुलून येतलीं. अहंकार, मद ह्या अवगुणांची नडणी करपाची. फुलांच्या परमळान जिणेंत आनंद येतलो. कोरोना हें तें येतलें वतलें, आपलो जीव ह्या काळजाच्या पोरसांत दवरपाचो. तातूंत शांत विसव घेवपाचो. आज्जेल्या पोरसा भशेन भायले पोरसूं जाय आनी ह्या असुरक्षीत वातावरणा वेळार, वादळा वेळार हें भितरलें पोरसूं जाय आधारा खातीर. हांव दोनूय गार्डनां डेव्हलप करतलें सर. घरा मुखावेलें आनी बऱ्या गुणांचें. काळजातलें गार्डन. फुलांच फुलां, भायर आनी भितर. थँक्यू सर.